गीत घेऊया पेज 14 828 सर्वेस्पराच्या मानांक. सर्वेस्पराच्या मानांक नवे गीत रोचून गाया. आमचे खातीर रोचोऱ्या ताणे करूंक दाखयल्या. सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषान हें गीत गायता. सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषान हें गीत गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूची शांती आनी कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज आमी कोलकाताची सांत तेरेजा तिचो उगडास काडटा. आदी तिका आमी मदर तेरेजा ह्या नांवान वळखताल्या. तिची वळख सगळ्यांक आसा म्हणटच हांवें कांय सांगची गरज ना. ती कोलकाताच्या लोरेटो संस्थेंत ग्रेस्त लोकांचे चलयेचे इस्कॉलांत ती शिकयताली एक शिकोवपीण म्हणून. भलायकी बरी नासलेल्या वेळार कोलकाता थावन ती दार्जिलिंग ट्रेनीचेर प्रवास करताली. नॅरो गेज एकदम बारीक ट्रेन. आनी तिणें जनेलांतल्यान भायर पळयलें तेन्ना रस्त्या कुशीन भुरगीं सगळीं खेळटालीं. आनी तेन्ना तिका देवाचो एक अणभव जालो. हांव ग्रेस्त लोकां खातीर काम करतां, ह्या दुबळ्यां खातीर हांव कितें करतां. तिणें लोरेटो कॉवेंत सोडलो आनी तो सोडटाना तिचे लागीं फकत 5 रुपया आसले तिच्या बोल्सांत, कित्याक तेन्ना ती लोप घालताली. आनी मागीर तिचें जिवीत बदल्लें. संवसारांत जितले पुरस्कार तिका मेळूंक जाय ते सगळे तिका मेळ्ळात. नोबेल पुरस्कार येदो व्हडलो, आमच्या देशाचो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हणजे भारत रत्न तो पुरस्कार तिका मेळ्ळा. आनी जेन्ना ती ह्या संवसाराक अंतरली तेन्ना तिची कूड इगर्जेक व्हरूंक आनी पाटी तिच्या कोवेंताक हाडूंक जी गाडी महात्मा गांधीक वापरली ती गाडी दिल्ली थावन कोलकाता सरकारान धाडून दिली. येदो व्हडलो मान तिका दिलो. आज आमी खास करून तिचे संस्थेच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी माद्रीं खातीर आमी मागुया. संवसारभर आमच्या देशांत गोंयांत आनी आमकां हांगा लागींच कारांबोली तांचो कोवेंत आसा. ती दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतात. देव तांकां बेसांवांनी भरूं आनी तांच्या वावराचेर बेसांव घालूं. आज शिकोवप्यांचो दीस. आमकां कितल्या जाणांनी शिकयलां. आमची पयली शिकोवपीण आमची आवय, आमचो बापूय. मागीर इस्कॉलांत जायत्यांनी आमकां शिकयलां, देखून आमकां गिन्यान मेळ्ळां. आज आमी आमच्या शिकोवप्यां पासत मागुया, जीं जिवंत आसात आनी जिवंत नात. तांचो आज आमी उगडास काडुया. आनी आमच्या जिवितांत आमी सदां दुबळ्या धाकट्यांचो उगडास दवरूंक, आमच्यान जाता त्या भाशेन तांकां आदार करूंक देवाचो आदार मागुया. आनी हें करूंक आमी चुकता देखून बापा लागीं बोगसाणें मागुया. सम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळ्यो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण
तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. तर सान तेरेजाची देख घेवन माये मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राज्यांत तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. आमेन. बागयोन पावलून कोलोस्कारांक बरोयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार आनी आख्खे रोशनेचो मालगडो. ताचे वरवीं स्वर्ग आनी संवसार सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसता त्यो आनी दिसना त्यो, शिंवासणार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती आनी अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचल्या. सगळे रचने आदी तो आसा आनी तो सगल्या एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचे मस्तक. तो ओरोम देखून सोगतांक पयलो जावचे खातीर मेल्ले मोदें मालगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो. कारण ताचे सवें सगले सोपुर्नायेन आजचे म्हूण देवाक मानलेलें आनी ताचेच उदेशी ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेले आनी संवसारांतल्या सगल्या रोशनांक आपणा लागीं संधान करूंक एकवटून हेच देवाची खुशी जाय. देवाचे उपकार. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जाबा जावन दी. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सगलीं म्हणुया. सोड गितां गावून भितो सोरात आनी संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सबाब. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोसणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार, आमकां सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. तो गोंवली आमी ताच्यो शेलयो, मोयपासान चोरवाक सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार येया, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजा. सबाब. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक व्हरतो. ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. सबाब. सोड गितां गावून भितो सोरात, संतोशान येयात देवा मुखार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता तांकां, आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हळें, जुवांचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे परत परत उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमकां उपास करूंक लाव येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरण्या आंगवस्त्राक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुरलीं फोडून उडयतलो आनी वतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलेल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जुदेवामध्ये उपास करची पद्दत आसली. जुवांचे शीस उपास करताले, तशेंच फारिजेव करताले आनी तांचे शीसूय करताले. देखून फारिजेव जेजूशी येवन म्हणटात, आमी उपास करता, तुजे शीस कित्याक उपास करिनात? आनी जेजू तांकां सारकी जाप दिता. तो तांकां देख दिता जुदेव लोकांच्या काजाराची. जुदेव लोकांचें काजार आमचे भाशेन एका दिसाचें न्हय. जायते दीस काजाराचो सुवाळो चलतालो. आतांच्या भाशेन न्हवरो आनी व्हंकल काजाराची भोंवडी हनीमून हाका वचनासलीं, तीं घराच रावतालीं. आनी गांवचो लोक येवन तांकां मेळटालो, परबीं दितालो, जेवतालो, खातालो, पियेतालो. अशें जायते दीस काजार चलतालें. म्हणून जेजू म्हणटा, न्हवरो जेन्ना आसा तेन्ना उपास कोण करता? म्हणजे काजाराच्या दिसा कोण तरी उपास करता? फेस्ता दिसा कोण तरी उपास करता? ना, उपास करूंक एक वेळ आसा. हें तांकां जेजू सांगूंक सोदता. मागीर तांकां तो एक वपार सांगता. ती वपार तांकां चड वळखीची, कित्याक इज्रायलांत दाकांचे मळे आसले आनी ते दाका मळ्यांचो सोरो वायन करताले. आनी जेन्ना वो वायन तयार करता तो ते पोतयांनी भरताले, चामड्यांच्यो पोतयो त्या वेळार. आतां नवो सोरो पोरण्या पोत्यांनी घालूंक जायना. कित्याक? पोरण्या पोत्यांनी घालो जाल्यार ताजे भितर गॅस जाता आनी त्यो पोतयो फुटतल्यो, पोतयांचोय बिबाड आनी सोऱ्याचो बिबाड जाता. देखून नवो सोरो नव्या पोतयांनी घालताले. जेजू तांकां आनी एक देख दिता. आतां तुजे कपड्याक एक बुराक जाला आनी तुका तो रिपेर दुरुस्त करूंक जाय, तेन्ना तूं नव्या कपड्याचो कुडको ताका लावचो ना. कित्याक तशें जर केलें, नवो कपडो उदकान घालतच आवळटा आनी ते पोरनो आनी नवो दोनी बरोबर बसना. पोरण्या कपड्याक पोरनोच कपड्याचो कुडको काडून लावंक जाय. हें तांकां लोकांक खबर आसलें. जेजू कितें सांगूंक सोदता? जिवितांत बदल जाय आनी बदल आमच्या जिवितांत दर दिसा जाता. पळया, आतां तुमचे लागीं तुमच्या ल्हानपणाचो एक फोटो आसतलो.
तो काडून पळया, घडये तुमकां तुमचीच वळख मेळची ना. कित्याक आमच्या कुडीन तितलो बदल जाता. आनी एक 10 वर्सां उपरांत जसो आतां हांव आज दिसता तसो दिसतोच ना. कित्याक बदलता, कुडीन बदल जाता. बदल सैबाचो नेम आनी हे फारिजेव बदल मानूंक तयार नासले. आदलेंच जाय, आपलेंच खरें, आदलें सगळेंच भांगार अशें म्हणपी. वय, आदल्यो वस्तू सगळ्यो कितें पाड न्हय, त्यो आमी दवरूंक जाय सांबाळून. पूण कांय गजाली आसता त्यो आमी बदलूंक नाका. देखीक पळया, आदीं आमी गोंयांत आनी अशें ह्या किनारपट्टेर कोस्टल लायन आमची घरां कशीं आसलीं? आदीं घरां आसलीं मातयेचीं. आतां पळय ही इगर्ज बांदला, चिऱ्यांनी बांदला. हाका सिमेंट आसा ना, कित्याक त्या वेळार सिमेंट नासली. चुनो, माती, रेंव आनी गोड तें बरें वांटून तो पेस्ट करून हें सगळें बांदलां. पण आजून उरलां. पूण आतां तशें बांदूंक कोण बांदता? ना. आदलीं आमचीं घरां पयलीं मातयेचीं जालीं, मागीर आमचीं घरां आयलीं चिऱ्यांचीं, आनी आमच्या नळ्यांचीं घरां आसलीं. आतां नळ्यांचीं घरां उणें उणें जायत चल्ल्यान. कित्याक? आतां ते नळे मेळनात. मेळ्ळे जाल्यार ते घालतले नात. मागीर ते नितळ करूंक जाय गिमांत वयर चडून, नाजाल्यार पावसांत पवता. कोण करतलो? म्हणून आतां आमी आमची घरां बांदपाची पद्दत बदलल्या न्ही. कोण आतां म्हणना ना म्हाका नळ्यांचेंच घर जाय म्हूण असो हट धरपी कोण आसा आतां? चडशे कोण नात. अशें आमचे पळया कपडे पोर्तुगेजांच्या पयलें आमी दुसऱ्या पद्दतीन न्हेसताले. आतां आमी वेगळे पद्दतीन न्हेसता. काळा प्रमाणे आमचो बदल जाता न्ही. बाबा तसोय बदल आमच्या धर्मांतय येवंक जाय. आनी आमच्या कथोलीक धर्मान जाला. पूण आजून आमचो लोक आसा गोंयांत, तांकां हें अशें लोकांक तोंड करून मीस पेटयल्लें नाका, आनी गांवच्या भाशेंतल्यान मीस केलें नाका. तांकां लातीन भाशेन जाय. आनी तें कशें? ह्या आल्तारार न्हय, त्या आल्तारार पाद्रीन लोकांक पाठ करून सगळें लातीन भाशेन केलेलें जाय. तसल्यांक हांव म्हणटा, तुमकां लातीन मीस जाय न्हू. तांणी म्हणप कितें? तें बरें दिसता. मीस बरें करूंक भेटप न्हू. मिसांत आमी वांटो घेवंक आसा. बरें, मागण्यांक तुमी जाप दितल्यात. दोमनेस कोबिस्कोम एत कोम स्पिरितो तुवो, तें सगळें तुमी जाप दितल्यात. तर हांव शर्मांवूय लातीन भाशेन दितां. ना 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 ना, शर्मांव खंय तांकां इंग्लीश भाशेन जाय. कित्याक? मीस लातीन भाशेन, शर्मांव खंय लातीन भाशेन नाका. हांकां लातीन येता. पळय असलो मूर्ख लोक आमचो. आनी हातूंत पाद्री आसात थोडे, त्या चिंतपाचे पाद्री आसात, लातीन मीस जाय म्हणून. सदांच आमी उक्त्या मनाची आसूंक जाय. हें आमकां जेजू सांगूंक सोदता. आमची मनां धांपून दवरप न्हू. आमी आमच्या जिवान हटवादी जावंक उपकारना. कोण आमकां कितें बरें सांगता तें आमी आयकूंक जाय, आपणावंक जाय, आनी आमचें जिवीत आमी बदलून घेवंक जाय. ती कृपा आमी आज मागुया. गीत घेवया पेज 36 C20 काल्वाराचो येवन. Taka ek motor, ikos
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अपरिमीत मोग भक्तीपणी आमी समरमता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्तां वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगांत दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत, खास करून कोलकाताच्या सांत तेरेजा पासत आमी तुका वाखाणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसम आनी पोनोची मोडपण वरवीं तुवें नाका सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, सान जुजे तिच्या पती संगता, भाग्यवंत धर्मदुतां, सान तेरेजा आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून आमच्या सोम्यान शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक आमी दिन वासुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. One sister, please. गीत घेवया. पेज 67, D36. प्रीती मोग आसता थंय. Jesus,
दया करून दोळे धांपून घेयात. जीवन जेजू आमचो सोडवणार आमच्या काळजांनी आयला, ताका आमी अर्गां दिवया, दिन वाचुया. जशें कोलकाताच्या सांत तेरेजान दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केली, तांचे सवें तिणें जेजूक पळयलो, तशें आमी हेरां सवें जेजूक पळोवंक, हेरांच्या गरज्याकांताक पावूंक आमकां कृपा दी, बोळ दी म्हणून जेजू लागीं मागुया. सोमी म्हणटा, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत थावन दिन वाचता. आनी जशें सांत तेरेजान थांबनासतना तुजी भक्ती आनी अपरिमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भाव भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांत थावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. हेरांची सेवा चाकरी करूंक जेजूचे शांतीन आतां तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोती सायबिणीच्या नव्यानाचें मागणें. मोगाळी बाळक मारये, मोती माये, तुज्या जल्मा दिसाक मोती फेस्ताक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तयारी करतना देवाचो आनी आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. देवाच्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाक आड वेता तें सगळें आमचे तावन पयस कर. तुजी देख घेवन पेल्याच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां बोळ दी. देवाक मानवता तसलें जिवीत आमी सदां जियोंक आमकां तुजो आदार दी आनी बापाची कृपा मागून धाड. आतां आमी तुजे लागीं हो उपकार मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मागलेलो उपकार आमच्या आनी हेरांच्या बऱ्याक वय जाल्यार तूं तो तुज्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनंती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आनी आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी, जो खरो देव, बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. मोती माये आमचे पासत विनंती कर. नमान मारये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागवंत मेरी देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. गीत योया पेज 224, T48, संवसाराची राणी. संवसाराची